नमस्कारू तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड चॅनलांतू GSP समाचार हाका तुम सगळ्यांकय प्रितीन स्वागत. ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी तुमगेल मुखारी दवरूंक आमी इश्टभक्ताची. काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या शोभाकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास बेंगळूरचे काशी मठांतू चलतस. स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान मृतिका विसर्जन आणि सीमोल्लंघन सप्टेंबर 29 चल्ले. देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. स्वाय स्वाहं श्रीनारायणाय स्वाहं श्रीमाधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः. क्षीरास्ते जनासो मृतत्वं भजन्ते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे. यस्यां हिरण्यं विन्दे यङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाद प्रमोदिनीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये. मे दशतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विद्मः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः. तन्मे भजति पदमाक्षीयेन सौख्यल्लभाम्यहम् अश्वदायी गोधायी धनदायी महाधने. श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते शुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं. विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां रणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं. लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. यथा शक्तिकृतं देवी श्रद्धया भक्तितो मया चातुर्मास्य व्रतं पुण्यं परिपूर्णं तदस्तु मे इति प्रार्थनां कृत्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्. वर्तमानव्यवहारिके शोभकृन्नाम संवत्सरे दक्षिणान्वशादृतो भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां भृगुवासुरिक्तायाम् अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णक्षीराब्दिशाय श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं मृत्तिका विसर्जनांग मृत्तिका पूजाराधनेन मुखमान् तत्तद् श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु. वेदव्यासारायण गोविंदा. सद्गुरु श्रीमद्भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के जय. सद्गुरु श्रीमद्वरदेन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के जय. सद्गुरु श्रीमद सुकृतेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के जय. सद्गुरु श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के जय. सद्गुरु श्रीमद संयमीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के जय. काशी मठ संस्थान के जय. काशी मठाधीश के जय. गुरु महाराज गुरु महाराज द्रवीणम अविश्वते सुप्रावे यजमानाय सुमते राष्ट्री संगम. आज सीमोल्लंघन म्हळ्यार एक व्रत धरलें खंय एक रपका खंय वच्चाना ते देखून सीमोल्लंघन करचें. सीमोल्लंघन इति आये चातुर्मासा वेळेर विशेष जावन तुमगेल करानी करेन कारण कितें तुमकां भर जामका आमी सांगीन भल मस्त करेन मस्त आनी तालपरी दाखयन प्रितीन केल्या कित्या सर्वांनी केल्यार तुजें पुण्य तशी मस्त बरेंपण जाल्या आनीक 2 म्हयने कळूं तुका तशें आनीक चांग बरें काम चंद्ररूपान देवान चला आसून सर्वांक जे पुण्य मठ हांग केल्यार कोणा रे
तांकां पुज्या पुरस्कार करता ती पेंटेवे बेंगळूर पेंटेवे न्हय सर्वेशां महाजनानां म्हळ्यार सगळे समाजाक ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಡಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले महाराष्ट्राच्या पनवेलांत चलत आसल्या चातुर्मासाचे दिग्विजय समारंभ मस्त गर्देन सप्टेंबर 29 चल्ले. गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाक मुंबयचे डॉक्टर अजित कामत हांणी नवे बस डोनेट केले. हे दृश्य आतां तुमी पळयत. ओम हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरजतस्राजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मदापगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरोषाहम् अश्वपूर्वासमस्यां तस्य फलानि तपसानुदन्तो नायन्तरायाश्च पाय्या लक्ष्मीः उभये कुमान्दे रसकीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुभकृपा श्रीमद श्री 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 विद्याधर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की भक्तवत्सल दयानिधि भारतीशं प्राणांतर्गत श्रीरामदेव वीरविठ्ठल तशी आराधित नूतन वाहन रूपी महालक्ष्मी पूजेल सन्निधानांतो 5 दिवसात हांगा वाहन पूजा आराध्य देवाल पूजन तुगेल सन्निधानात घडील असा केली तसले हे सर्वही कार्यानं संपूर्ण पावन गेलो ह्या नूतन वाहनांतू संचार करताना जेव्हा माझ्या प्रयाण करताना जेव्हा खंयच्याही रीतीर अडचण तापत्रयानाची सर्व लोकांक सुखरूपारी हे मुखाविल प्रयाण आरंभ अनुग्रह करका तशीच हे एक वाहनाचे सेवादार जाऊन गेलो अजित श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री संस्थान पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की जय. दिग्विजय दृश्य तुम्ही आता पळयत आसाची. श्री संस्थान गौड पादाचार्य गवळे मठाधीश श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वाम्याले गोवाच्या फोंडान चलत आसल्या चातुर्मासांतू श्री गणेशोत्सवाचे गणेश विसर्जना शोभायात्रे आनी जलस्तंभन सप्टेंबर 30 चल्ले. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति. ओम नमो गणराज गणपति
सुरपति मङ्गलमूर्ति पाशाङ्कुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धिविनायक सुरेश्वरा गौरीनन्दन गणेश्वरा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मङ्गलमूर्ति गणपति बाप्पा महाराष्ट्राच्या मुंबईत तशेंच डोंबिवलीच्या GSP समाजाच्या शारदा महोत्सवाक या वर्सा 25 वर्सां संभ्रम देवाक रुप्याचे प्रभावळी आणि विंगड रुप्या वस्तू तांणी समर्पण केले त्या विशयाचे एक विशेष वरदी तुमगेर मुखारी सदा जीवे तू हरि नाम देवनो सदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा हरिनाम देवनो सदा सकट समाज बांधवांक नमस्कार आमगेल हे GSB मंडळ डोंबिवली कल्याण हे आमगेल फंक्शन 20 तारीख धरून 24 ताय शारदा पूजा आसा ताका हांव सक्काळी आमगेल समाज बांधवांक रिक्वेस्ट करता की येवन एक पंता तुमी आशीर्वाद घेवन वचूका आनी आमकां तुमी आयिल्ल्यान आमकां खुशी जातली आमगेले डोंबिवली समाजाक खुशी जातली म्हणून हांव विनंती करता की पुराय जाणांनी येवका आमगेले हे शारदा देवीचे पुजेचे 25th इयर सिल्वर जुबली हे आमकां स्कूल स्टार्ट जाताना 25 इयर्स आमकां स्कूल जालें 25 इयर्स फुडें स्कूल जालेलें स्कूल जातरीची शारदा देवी दवरया म्हणून ते एक प्रेरणा आयली आमगेले कमिटीक त्या प्रेरणेरी
हें स्कूल जालें त्या पिरियडीर आमगेलें शारदा पूज स्टार्ट जाली 10 वर्सां म्हणटाना प्रभावळीकर काय म्हूण दिसलें प्रभावळी केल्लें प्रभावळी करता आमकां श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वादारी आमगेलें मंडळ बारी लायक हें जावन विजृंभणेर सकट जालां आतां 25 इयर्स जाले प्रभावळी विंगडकर ह्या म्हणून तिची केची हें जालेलें म्हणून आमी हें पंत 25th इयराक नव प्रभावळी केली वीण केली हे पीठ केलें नवील केलें आनी आमगेले स्वाम्यालेक सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्यालेगी आशिर्वाद कर जायत म्हण स्वाम्यालेक एक परमिशन घेवन स्वाम्यान जायत राव ये हेजी म्हण म्हणलें ताचे खातीर आमी ते प्रभावळी कोटेश्वरा दाखून येवन हांगा येवन चंदायेर एक ते विजृंभणेर आमगेलें हें जालां आनी स्वाम्याला आशिर्वाद आशिल्ले निमतीनी सुरेश काय स्वाम्याला आशिर्वाद आत्ताय स्वाम्याला आशिर्वाद दोन्ही स्वाम्याला आमकां आशिर्वाद आशिल्ले निमतीन आमगेलें मंडळ भारी चांग रितीन जाता आसा श्री आयुर्वेद वैद्यशाला आणि श्री भुवनेंद्र पंचकर्मा सेंटर हांगेले 50th फ्री मेडिकल कॅम्प बेंगलोरच्या काशी मठांत चल्ले आयुर्वेदिक औषध विवेक ट्रेडर्स आणि प्रायोजक केलेलं आसा चातुर्मास द्वारा आम्हाला युनिवर्सिटी करतात गोड गोड निमनी नाही कोण करचें म्हाका फामेल चमकले कोण करचें तांणी करचें मला करना मागीर कसरे जायनी चातुर्मास जालो हांगा तो दयान पळय जाग दिता बाग मंडळ मागीर आमी गोठा आसा आनी हांगा स्वामी कुंदापूर आसा हांगा तुमकां चमकलें फस्ट हांगा तुमकां कोटा चमकलें म्हणजे जाल्यार ते जाग्यार स्वामीन जायत म्हणून गेमची तुमी तें सोड डिस्पेन्सरी गतान स्टार्ट करता ती कितली चॅरिटी जाता आतां करता ह्यो आनंद स्वाम्यान तेंच्यान फस्ट ट्रस्ट केलें ना बरें देना तांची कितें थंड जालें ना 10-30 वर्सां पेर वापस रिवायव केलें ताजे प्रधान उद्देश ते आयुर्वेदीक आगे चलू ಕಳೆದ 44 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತಿ ಮಿತ್ತರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಸೇವ್ ಜತ್ತಾಸ ಮಿಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜತ್ತರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ एक आदेश केलेलो आमगेले भुवनेंद्र स्वामी नांवार कसलेपणी कोरकारे म्हणून ते आदेश प्रकार कोटेश्वर पेंटाच्यान ಒಟ್ಟು मेळून एक सान आयुर्वेदिक सेंटर स्टार्ट केलें श्री यादवेंद्र आयुर्वेद वैद्यशाला आणि श्री भुवनेंद्र पंचकर्मा सेंटर म्हणून ते आता चलता असं कळलं 10 वर्ष दुखून स्वामी आदेश प्रकार आम्ही थंय धर्मार्थ जान सेवा दिता आसाची भुवनेंद्र स्वामी कुटुंबा दुखून मागीर एक जन्म त्या दुखून म्हाका आयुर्वेदा वयर एक चड अभिमानू आणि भुवनेंद्र स्वामीले आशिर्वाद म्हूण लेखता हांव म्हगेले आयुर्वेद क्षेत्रा भितर म्हाका आजी ताईं कसलें विफलते जो मेळ्ळेलें ना सो तेच गुरु परंपरे सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी आणि संयमेंद्र तीर्थ स्वामीजी हे दोन्ही स्वामी ज्याला आशीर्वाद म्हाका केन्नाय मेळटा आसा खंय खंय आमी भेट जाता ते स्वामी आशीर्वाद दिता आसाची बरें जावकारे आयुर्वेदाक कसलें कोरकारे म्हणून ताजे उद्देश दवरून घेवन न्हू आनी की मुखार मस्त योजने आसा आयुर्वेदा भितर करच्याक समाज बांधवान ಒಟ್ಟು जाल्यार आर्थीक सहाय मेळना आयल्यार तशेंची काल मेळना आयल्यार आनी की मुखार हे संस्थे
केंद्र आशिल्लें एक हॉस्पिटल जावन तेजे मुखार एक युनिवर्सिटी जाय जावं तसले एक कल्पना मिगेल आसा ताजे बग्गे एक प्रोजेक्ट हांवें स्वाम्यांक दिलेलो आसा मुखार जायते म्हणाले एक अभिप्राय मिगेले आसा परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र स्वामीनी एक आज्ञा दिली की मेडिकल कैंप कोर फ्री मेडिकल आयुर्वेद कैंप कोर ते गांव गांव वचून कोरकार जना पावका आमी समाजाचे दुर्बळांक अगत्य आशिल्ल्यांक पुरो जनांक ट्रिटमेंट मेळका म्हूण तशी आमी मेडिकल कैंप 2013 स्टार्ट केलें एक म्हयने एक आमी मॅक्झिमम कैंप करचें आमी हरिद्वार हातूंतल्यान कोच्चीन थंय ऑलमोस्ट मस्त गांवांतू हें कैंप केल्लें आसा तशी आमी परम पूज्य सुधींद्र स्वामीला पुण्यतिथीक आमगेल्या हॉस्पिटलांतू ट्रिटमेंट आयिल्ल्यांक त्या दिवस पुरो जनांक फ्री जावन मेडिसीन दिताचे तशी हें कॅम्प जावन जावन आतां 50 कॅम्प आमी हांगा बेंगलोर काशी मठांतू करता आसाचे हाजें प्रयोजन आमगेल्या समाजा मेळका आमगेल्या समाजा मात्र न्हय हे कॅम्पांतू खंयच्याय समाजाच्यान येवन ट्रिटमेंट घेवं येता मस्त कडेन विंगड समाजा लोक येवन ट्रिटमेंट घेतिल्ले आसा तशें जावन हांतू विशेश जावन एक सहकार म्हळ्यार विवेक ट्रेडर्स मँगलोर तांणी 50 कॅम्पाची मेडिसिन्स फ्री जावन दिल्लेले आसा तांगेले सहकार आमी केन्ना ना विसरनाची काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले 41st जन्म नक्षत्र बेंगलोरचे काशी मठांतू वैभवेन चल्लाल आसा त्या दिवसू विशेष पवमान सेव करून भक्त लोक पावन जाल्लीची संयमेंद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमेंद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमेंद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामना संयमेंद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमेंद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद देवालयाक संध्या करूं तुमकां पुरसत ना हांवें नाजाल्यार बायल मनशांक एक स्तोत्र म्हणू आतां पळय तुळस ना म्हूण तुळस दिल्या
तुमकां ताका एक तुळशी उद्दा घाल खंयच्या घरान तुळस आसा की ताका देव पामता साक्षात लक्ष्मी म्हूण सांगता ते पळय रे आमगेले सनातन धर्म म्हळ्यार हे गुण यो आमगेल्या धर्माक आमी मात्र न्हय खंयचे धर्मांत एक रुखाक एक मृगाक पुजन करचें आसा सांगा तुमी आमकां ही आमगेली संस्कृती आमगेले गुण ते खातीर आमी घरांत पळय एक तुळस आसूचें ताका एक उद्दा घालूं जायना नाका आमगेल्या घरांत एक पारिजाताका रूख वयला उदाहरण सांगिन ते फूल जाता देव आवरून दिल्यार कितले जाता धार्मीक जाणूय काडया सायंटिफीक जाणूय काडया पारिजात म्हणून सांगिन सांगता ती हू बेके कृष्णान तोटद कोरयात आमकां आमी आजी सर्वे करता ती हेवेंय आमकां आमगेले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ बुर्रे ಸ್ವಲ್ಪ मस्त जाम काम म्हणना आमगेले कितली भय दूर करता हेवें एक धर्म आमगेलो मनावर आमी केल्यार कितले चांग जाता मनावर करा व्हड न्हय तें केल्यार आमगेल्या समाजाक मस्त चांग जाता आनी केजलरी देवाचेर धर्माचेर धर्म सांगच्या स्थानाचेर प्रीती विश्वास वृद्धी जावन विशेष प्रीतीन देवाल की स्वाम्याल की सेवा करता सती तंतु याची विशेष जावन देवाक विशेष जावन अभिषेक इत्यादी सर्वे केला देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशीची लक्ष्मीपती व्यंकटेशान तशी त्या पारसार दिन सर्वे गुरु परंपरेन आमकां सर्वांगी उद्धार केला आमगेल्या स्वाम्याल विशेष जावन आमगेल्या स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून समाजा भर जावो तातूंत प्रिती दवरो विश्वास दवरो म्हूण आनी वृद्धी जावो ताज्यान आमगेल्या घरांत कसन कश्ट आसा की नश्ट आसा की तें दूर करून देवाचेर प्रिती निमित्त देवाचेर दवरलेल्या श्रद्धेन देव आमकां पंच तशी जावन सर्व कश्टय दूर करून बरेपण करून दिवो म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून तशी स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून राबयतात सारस्वत चेंबर विश्व कोंकणी केंद्र आनी UK & Co संघात मेळ्ळो बेंगळुरांतो एंटरप्रेन्योरशिप कन्क्लेव ऑक्टोबर 7 आनी 8 जातस ते कसं जाल्ल्या म्हणून आतां पळोवया. Business to a person from Mangalore or a person from Ratnagiri, I am helping my own brother. So this feeling of family is there with all Saraswat Chamber members, and I am proudly say that at present we have more than 520 members across the globe, right from US to Australia, even though 90% of it are from India. As far as Saraswat Chamber other objectives are concerned, we have been providing, we have been sharing business opportunities to other entrepreneurs. We have been creating more jobs, and we are contributor to the nation building. Today, if you feel that, because after coming to Karnataka, I can see many big entrepreneurs because from the community, frankly. And I'm very happy. Again, I thank to Ullas Kamath sir and WKC for connecting us to these guys. So, coming back to Saraswat Chamber, we have done so many triggered fourth migration. Today our youngsters are again in a migration process silently throughout India and across the world. It is the vision of our Prime Minister to see India as the third largest economy by 2035. That is the level of prosperity we are going to gain in the next 10 years. And it is the humble intention at World Konkani Center to see that out of that enriched Bharat, a Konkani person should be in the top 10 of our country. That is the reason for which we are working for that. And the World Konkani Center, you know, it is for the Konkani people. By the way, Konkani people are around 0.19% of our Indian population, and they spread across 3 religions and to give training and other things, and for residential purpose of the students. Again, 100 जनांक स्कॉलर दितात पुरा 5000 इंजिनियर स्टुडंट जाले 5000 मेडिकल स्टुडंट 10000 आनी सन्न त्या हॉटेलाची कामाची चेडवांक तांक पुरा म्हणून मस्तीना दिता आमी साधारण ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ दिता एवरी इयर बट ताका म्हणजे जस्ट हेल्प मात्र बट ताजे हे स्कीम भारी चांग म्हणून दिता त्या पळोवन जाल्यारी मोहनदास पै गांव इन्शुरन्स दिता हांव इता चांग स्कीम ते म्हणटा आतां उल्हास सांगता देखोर न्हू हे स्कीम हांव
स्टार्टअप एक स्टार्ट कर एक विद वन मिगेल 1 crore म्हाका तूं हें तितलें घालता म्हणलें भावनेचं मोहनदास पळय सांगा जगन्नाथ समाजांत आमी समाजात बेनिफीट घेवन वयर येयले 100 गटल्या जन आसाचे 100 गटल्या जन सांगना एक 10 जावं 15 जन मुखार यायचे म्हणटना एक 15 कोटी रुपया आयज फंक्शन एंडाक आणि कोणें उल्हास कामतीन अनाउन्स केल्यार म्हाका खंडीत मनान मिनिमम एक 10 कोटीची कमिटमेंट ताणें गिव आनी दॅट इज अ बिग अमावंट फॉर पळय तो आनीक मिगेल्या चेडाचेर 25 crores इट्स नॉट अ बिग थिंग हांगा फ्रंट रोड न्ही मागची रोड तुका बसल्या तुमकां जाल्यार सांगता मरे समाजाक काम आहे समाजाक हेल्प जावता चेडू आमगेले चेडू म्हाका वयर वचच्याक आमी सपोर्ट करया कहलें हांव सांगलें म्हणजे बँका दवरल्यार हेल्प जायना टायम दुड्डू समाजा खातीर युटिलायज केले ताची रियल सार्थकता येता म्हण सांगता हांव सांगून मेळें 2 उतरवता चेडू चलता GSB दांडिया नाइट्स यांचे ऑक्टोबर 15 तारखेक मंगळूरच्या TV रमण पै कन्वेंशन सेंटर हांगा जावचे आसा. दांडिया ಒಟ್ಟು गेम्स DJ पार्टी गरबा फूड स्टॉल्स आनी विशेष बहुमान आसा. अंतू पेड पास घेवन तुम्ही भाग घेवेत. पेड पास मेळचे जागो यूथ ऑफ GSB स्टुडिओ VT रोड मंगळूरू. हांगाक या वाराचे GSP समाचार मुक्ताय करतसची तुमगेले गांवांतू खंयचे एक न्यूज आसा म्हण जाल्यार GSP समुदायाक पावतसर खंयचे एक न्यूज तुम्ही ह्या मेल आयडीक ना ह्या व्हॉट्सअप नंबराक पेटोवन दिवेत आमी त्या जनाल मुखारी दवरताची. मुखारची GSP समाचारांतू आपास मेळ्या सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.